काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड वीक्षणकरच्या सर वीक्षकांक मोगाचो स्वागत. हरेकपटी हर एका सोमारा काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमात आमी कोंकणी संवसारांत जावंक आसच्या कार्यक्रमांचो विवर घेवन हांगासर बसते आसता आणि ताका लागून ताका संबंध जाल्ले सैरे आमच्या ह्या शोचेर येते आसात. पूण आज आमी आमचोच daijiworld.com वेबसायट daijiworld.com हाचो 25 वर्सांचो जुबलेव ह्या वर्सा आसचे आसा आणि ह्या जुबल्या बाबतीं आमी आमचे तर्फेच एक विशेष कोंकणी कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडिल्ले आसा आणि तुमकां सर्वांक कळीत आसा जुलैच्या 5 तारखेर सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियमांत सांजेर 5:30 कोंकणी परब म्हणले संगीत कार्यक्रम थंयसर आरंभ जातले आणि ह्या कार्यक्रमाची झळक दिवच्याक आणि सांगता तुमकां सर्वांक आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक आपण दिवच्याक आमी हांगासर आयिल्ले आसा, हांगासर बसले आसा. म्हजे सांगता सगळ्या ह्या कार्यक्रमाचो संगीत निर्देशक संजय रॉड्रिगस आसा. तुका स्वागत संजय. देव बरें करूं ताणें, देव बरें करूं. आमी हांव आनी संजय सांगाता म्हणल्या उपरांत आमी फटाफट वर्सांत 1-2 म्हणले बरी संगीत कार्यक्रमां केल्लीं आसात आणि आमच्या वीक्षकांनी आमच्या लोकांनी आमकां विशेष सपोर्ट दिल्लो आसा, पाठिंबो दिल्लो आसा. ह्या टोटल एक लोकांच्या सपोर्टा विशीं पाठिंब्या विशीं संजय तूं कितें सांगूंक शकता? ताणी काल सांगचें म्हळ्यार तो सपोर्ट दिल्ल्यान आज आमचो तिसरो शो म्हळ्यार पोरवां आयतारा तिसरो शो उबे जावंक आमकां एक पाठिंबो लोकांत आमी केल्ले. फस्ट शो जावन आसा गायन गजाली कॉन्सेप्ट सुरू जाल्ले ल्हानशें म्हणटा स्टुडियो भितर सिंगर हप्त्याक सिंगर्स येवन येताले. मागीर आमचो 100th शो आमी एक व्हडल्या मट्टार केलो. तो सक्सेस जाल्लो काय म्हणटात ते लेवलच दुसरो बेंचमार्क दॅट वॉज अ बेंचमार्क कोंकणी म्युजीक लायव्ह शो म्युजिकांत. ताजे उपरांत आमींत तें केल्लें दुबयचो शो दुबयंत केल्लो. सो दॅट वॉज अनदर चड ते आमी उलोवंकूच ना. ते दुबयंत इट वॉज अनदर स्टँडर्ड म्हळ्यार द म्युजीक जावन दी सिंगींग जावन दी परफेक्ट. मागीर परतेक दायजी दुबयचो तो इव्हेंट आमी मँगलोरांत केलो, बेंदूर हॉलांत केल्लो. तो ताका पडलो रास लोक तुका करता न्ही तशें. सो लोक आमचे वांगडा आसा तांणी लोक आसल्यान आमकां काल म्हणटात तो एक फोर्स ते काल म्हणटात खालेपडी करचे लोक आसा आमचे सांगात आमकां सपोर्ट आसा म्हणटा आसतना ती उर्बा तुमी ती दिवची उमेद तुमी आमकां दिवचो प्रोत्साह आमकां आतां परत तेका नव्या कार्यक्रम तिशीन आमकां ते चिंतशें करी लागला. आणि कोंकणी परब परत एक फावटी सांगता पोरवां ह्या शेनवारा जुलैच्या 5 तारखेर सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियमांत आणि म्युजिकाक सांगिल्लें हॉल ते आणि त्या हॉलांत आमी गायन गजालीचो 100th शो त्याच हॉलांत केल्लो आसा. आणि हाची तयारी कशी चलती आसा एज ए म्युजीक डायरेक्टर? फस्ट सांगचें सॉंग सिलेक्शन ऑफकोर्स आमी दोगां उठूकच बसल्या सिलेक्ट करता करतना इल्लीं गोंयचीं पदां चड म्हूण बोगलीं बट आमी तातूंत फाटीं सरूं ना. लेट्स गो हेड म्हणून कितें अशें की म्हळ्यार तुका उडस आसता न्ही. हांवें एक वॉट्सॅपार म्हळ्यार म्हज्या कॉन्टॅक्टांत एक मेसेज घाल्ली म्हळ्यार तुमचें कलें म्हळ्यार लोकांक पर्सनली मेसेज घाल्ली कलें तुमकां सजेशन्स सॉंग सिलेक्शन ह्या शोवाक कलें म्हाका आयिल्ल्यो मेसेजीस न्ही. सो तातूंत आमी आनी थोडे लोक तांणी सॉंग सिलेक्शन दिलां अँड दे आर नोवेर रिलेटेड टू दे आर नॉट म्युजिशियन्स. ती कांय सिंगर कांय न्ही पूण तांणी आयकोनचीं पदां घरा बसून जावन दी या तांचे डेली लायफांत आयकोनचीं पदां तांणी म्हाका तातूंत घालें. हें पद केल्यार बरें जालें. सो तें पुरा मोतीन धरून एक पॅकेज सांगितलें जाल्यार सांगता हांव 13 सॉंग्स आसात ह्या शोवांत. 13 सॉंग्स ऑल ऑडियन्स ओरिएंटेड. काय आमी आतां म्हाका म्हजें फेवरेट तुजें फेवरेट या कोणी आमकां ना. ऑडियन्सान म्हाका मेसेज केल्लें प्लस आमच्या दायजी वर्ल्डाचे ऑफिशियल वॉट्सॅपांत हांवनी आमी धाडिल्लें ताका मेसेज केल्ली पुरा पदां 13 टॉप सॉंग्स आमी सिलेक्ट केले. ऑफकोर्स गोंयची सडांत कित्याक गोंयची सड म्हळ्यार इट इज पीपल वील एन्जॉय ते बसतना. आनी
एक संभ्रम आमी सांगचे जाल्यार आमचो दैजी असो 2520decibel.com हाजो 25 years असो एक संभ्रम. त्या संभ्रमाक लेट्स मेक थिंग्स हॅपी. पुरांकी खुशी जावन दी, बसतना खुशी जावन दी, लेट देम एन्जॉय. आनी संभ्रम इज ऑल अबाउट हॅपिनेस. कळ्ळें, तो कॉन्सेप्ट हॅपिनेस. सो तशें सॉंग सिलेक्शन जालें. ताज्या उपरांत म्युजिशियन्स पुरो मुजेत मोगाचे, आमी खंय गेल्यार एक सेट येता. पूण सडनली कांय जालें म्हळ्यार एक नो त्या फोटो आतां तुमच्या पोस्टान तूं टीव्हीर एक म्युजिशियन्स म्हणून येता ना, हाडे म्युजिशियन्स येता ना, मोदे एकलो कोण तो नवो कीबोर्ड प्लेयर, ताका कित्याक घाला. हांव संजय आसतना आनी घाला कीबोर्ड प्लेयर. म्हाका फस्ट तुवें तो विशय प्रस्ताव करतना म्हाका तें आयिल्लें तें मोतीक तशें घालें. पूण ना, वो चेडो हाचें नांव मेल्विन लिमा म्हणून. ही इज फ्रॉम शिमोगा. काले म्हणटात रोमन कॅथलीक बॉय. कन्नडा कोंकणी उलयता, बरो उलयता, पूण शिमोगांत आसा. ताका केद्दाळ एक आशा आसली इश्टांनी, म्हळ्यार म्हाका कोंकणी शो खेळिजे. ही इज अ सॉर्टेड कीबोर्ड प्लेयर हू प्लेज फॉर ऑल कन्नडा लिडींग म्युजीक डिरेक्टर्स. तो आत्तां उदया टीव्हीचेर आसता. ऑल सिंगींग रियलिटी शो तूं खंयचे आमच्या टॉप टीव्ही कन्नडा तांतू तो आसा. पूण आमचें एक बाग ताणें म्हाका थ्रू रोशन बेळा ताणें एक म्हाका एक जाय खेळो कोंकणी म्हणटाना हांव आनी तूं पाटी सोरना. आमच्या तें येताना एक इतलो काय म्हणटात इतलो फेमस संगीतकार आमच्या सांगात मेळटा म्हणटा ती आमकां अभिमानाची खंडीत. सो इमिडिएटली हांवें कांय पाटी हांवें एक्चुली तुका विसरना, कोणाक विसरना, ताका कन्फर्म करून सोडलें. येस मेल्विन तूं आसाय म्हणून. सो तो आसा, ताजे परफॉर्मन्स तुमी पळयजे, ताजे प्लेईंग स्टायल एवरीथींग तुमी पळयजे. मागीर द अदर बँड म्हजें कोर बँड तें नासतना हांव खंयचेय शो काणिना. रोशन क्रास्ता बेळा, म्हजो भाव संजीत रॉड्रिगस, बेस प्लेयर स्टायलन डिसोजा, आनी हांकां पुरो एक बरें एक पर्कशन सेट केळसो वीक्षित उडपीचो. सो हे म्हजे चार म्हजे कोर. विदाउट देम आय डोंट डू एनी म्युजीक शोज. सो ते ताजे उपरांत जाले आमचे जी कोरस. ते आमचे नासतना आमचे शोज इनकम्प्लीट म्हणजे जी कोरस ते जायत. तांकां पुरांकी हांवें विचारतना इमिडिएट येस अवेलेबल म्हणून ताणें केलें. जी कोरस जाल्ल्यान आमकां एक लास्ट शो अंतू करतना आमकां 60 भुरगीं आयिल्लीं. तशें जोशेला कडेन परतेक रिक्वेस्ट केल्लें, आमींत केल्लें करतना वय खरी हांव म्हणालें कशें कॉन्सेप्ट कालें हरचें. हाळे भुरगीं एक आमचें कर्न जाला स्टेजीर वचून परफॉर्म केलें. आतां कालें नवें हाडी येत म्हणटाना ह्या फावटी 70 भुरगीं आसात. पूण हांकां उलटा रावन ह्या उलटा कालें तांचे गोतून हांचे ऑपोजीट वी हॅव 35 मलगडे कलाकार. सो भुरगीं आनी मलगडी तांचें एक जुगलबंदी म्हणयात. एक 10 to 12 minutes असो ते ऑन स्पॉट जुगलबंदी आसा. जनरेशन सिंगींग येस तें खंडीत आसा. मागीर आमचे विंटो टोन एक ब्युटिफूल आमच्या दैजी वर्ल्ड ट्रिओ सिंगींग स्टार्साचे विनर्स. ती आमच्या दैजी वर्ल्डांत विन जाल्या उपरांत तो पंगड बांदलो आसा. तो पंगड आतां इतलो फेमस आसा. सो आमी चिंतले वय हांकां पाटी हाडया परतेक. आमचें एक ग्रूप सिंगींग आसतलें. आनी आमचे सिंगर्स आमचे केदाळे लीड सिंगर्स ते केदाळे आमची प्रॉपर्टी म्हणत धैरान. आनी एक लास्ट एक स्मॉल एक 5 minutesचे वायलिन सोलो आसा ह्या शोआंत. ही एक तेगां व्हेरी गुड वायलिन प्लेयर्स, फिमेल वायलिन प्लेयर्स, तांचे परफॉर्मन्स तुमी पळयचे ऑन स्टेज. ती कशी एक मेडली केल्या 5 minutesची एक मेडली 3 पदां आसा तातूंत, ताजें परफॉर्मन्स तुमी पळयचे. सो हें प्रिपरेशन आसा आसतना इतलें. आमच्या विक्षकांक कळ्ळें म्हण दिसता. म्हळ्यार एक टोटल एक पॅकेज हातू संजयन सांगिल्लें आसा कितल्यो गजल्यो संगीताच्यो आटा पूण आसात. सो मिस करच्योच न्ही ह्यो गजाल्यो आनी खंयच्याय कारणा खातीर चुकोवन घेवचें न्ही ह्या प्रोग्रामांत. आनी कार्यक्रमाक प्रायवेट टिकेट म्हण कांय ना, फ्री. कोण पयलें येता 5 वरांक आमची गेट ओपन जाता आनी कोण 5:30 वरां भितर येता आसा पळय पयलें पयलें बसचें. पयलें एक 2-3 रो आमच्या गेस्टांक आमी म्हळ्यार आसतलें ते सोडल्यार उपरांत कोणाक पयलें येवंक आसा तें तांकां पयलीं बसका मेळटली. आनी येवचे पयलेंच आमचें सदांचें आसा दारवट्या लागीं आमी एक
च्या फळार दिवची व्यवस्था आसा दायजीची कार्यक्रम म्हणल्यार आमचे दायजी मॅनेजमेंट वॉल्टर नेंदलेके जावन दी, मेल्विन रॉड्रिगस जावन दी, अलेक्सिस जावन दी, लॉरेन्स जावन दी, कोणी जावन दी, या रोनाल्ड हांचे सगळ्यांचे एक चिंताप आसता आमच्या घरा आयिल्ले बरी, आमच्या कार्यक्रमाक आयिल्ले म्हणल्यार आमच्या घरा आयिल्ले बरी. सो आमच्या घरा आयिल्ल्या लोकांक, आमच्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या लोकांक आमी ते आतिथ्य म्हणून एक आसता पळय तांतू आमी सुकारे मारूंक ना म्हणून ते आमकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आनी म्हाका चड त्या विशयांत तांणी गुमान दिवंक सांगचें आसता म्हणल्यार त्या विशयांत आनी आमचो प्रावीण तावरो आसा आनी ताका ती जबाबदारी दिवची आसता आमी. आनी देखून आरंभार 5 वरांक आमी काफी फॉलार करचो, ताचे उपरांत आमी वयर हॉलाक येवचे आनी हॉलांत आतां संगीताचो वांटो तुवें सांगलो आसा ताचे सांगाता आमी सदांच हर एक वर्सा आमी संगीत कार्यक्रम करतना आमचो नाच आसतलो. आमचो पंगड आसा आविल डिक्रूजाचो अर्बन ग्रुप पंगड आसा, सोनल आनी बरें आसा तांतू. आमी मोदें ती येतली एका तो शो आमच्या पदां सांगत आसता तांणी डान्स केल्लें आसा. सेकंड शोक येताना आमी आनी सिंगरांक आनी तांकां मिक्स करचें नाका म्हणून चिंतून आमी तांकां सेपरेट पदां रेकॉर्डेड पदां घालून डान्स करूंक अवकाश दिल्लो आसा. पूण ह्या फावटी आमकां डान्सर्स म्हळ्यार आमच्या शोंत फिल्लर्स न्ही, मोदें मोदें फिल करचो वांटो न्ही, तेंय बरें टॅलंट आनी त्या टॅलंटाक संगीताक इतलो म्हळ्यार सिंगराक इतलो म्हत्व आसा, तो म्हत्व नाचपिनाक आसा. देखून आमी आमचो शो आरंभ जावचो तें तुमी पुरवां कितें म्हणून आमी सिक्रेट तुमकां सांगू अशें न्हू, ते त्या रितीन आसतलो आनी हर एका पदांक नाच आसतलो आनी कसलो नाच म्हणून तुमी येवन पळयचे. आनी अर्बन ग्रुप म्हणटा आसतना वेरायटी आसता. हर एक फावटी आमी इतल्या शो आनी तांचे लागीं कितें विचारलें आसा, कितलें आमी सांगिल्लें आसा ताच्या की दोडत्या मापान तांणी काय म्हणटा आमकां तें परफॉर्मन्स दिल्लें आसा. आनी एक म्हळ्यार तांची खाशेलेपण कितें म्हळ्यार सदांच कोंकणी शोंक म्हणटा आसतना एक डान्स पॅटर्न आसता, ते कोंकणी पदां आनी कोंकणी पदांची ती स्टेप्पां ती पुरो आसतात. पूण आमच्या दायजीच्या शोक आयिल्ल्या उपरांत जी 100 त्या शो उपरांत आमी तें तांकां सांगिल्लें आसा ते पॅटर्न चेंज करचें म्हणून. आमी म्हळ्यार कितें जालें नवें सावन आशेवचे मनीस, नवें सावन लोकांक दिवचे मनीस, सो ते पॅटर्न तांणी चेंज केल्ले. आतां कशें जालां म्हळ्यार सगळ्या कोंकणी संवसारांत तेच पॅटर्न यूज करतात. सो अर्बन ग्रुवाक ही काय म्हणटात ती ख्यात वेता आनी अर्बन ग्रुव असो अपूर्व असो नाच सगळे थ्रू आउट ह्या काय म्हणटात संगीत संजयंत तांचो नाच आसतलो आनी वेरायटी आसतले. जायते डान्सर्स कलाकार ह्या पंगडांत आसात आनी सगळे ह्या दिसा वेदीर येतले. आनी लोकांक आतां आमी सांगिल्लें अशें पुरा वेरायटी आनी पुरा दिता म्हणून. आतां इतलें म्हणटा आमी तयार हें प्लॅनिंग पुरो जालां आमचें. सिंगर्स तुवें म्युजिशियनाक हाडिल्लें, मेल्विनाक हाडिल्लें, ताचे उपरांत वॉयलिनिस्टांक सिलेक्ट केल्लें तें बरें जालें. आतां तांची तयारी म्हळ्यार 11सो हप्तो आमी म्हळ्यार 11च्या हप्त्यान चड फोर्स करचे आसता. तयारी कशी आसा आनी कशी रिहर्सल चलता आसा एक आमच्या लोकांक सांगलें तें बरें आसा. रिहर्सल्स आमी येद्दोड एक्चुली सुरू केला. 2 दीस जाले आमचे फूल फ्लेज रिहर्सल स्टार्ट जाल्यात आनी आमच्या विंटर टोन आनी वायलिनिस्टांक आमी हांगा आपोवना, ती खंय आसात तेंत प्रॅक्टीस करा आनी थंय तो आमी विडियो कॉला प्रमाणे तें कंप्लीट तांचें परफॉर्मन्स आमी पळयला. सो तें पास सिंगींग आमचे जी कोरस पाप लास्ट हप्त्यातून एवरी डे इन द इवनिंग ती हांगा येवन प्रॅक्टीस तांचे आमी करते आसा. काल आमचे आमी म्हणलें पळय आतां 70 भुरगीं आनी 35 एडल्ट्स हांचें फर्स्ट प्रॅक्टीस जाल्लें. सो ते प्रॅक्टीस पळोवन हांव म्हणिल्लो भियेल्लो म्हळ्यार आतां इतले 70 + 35 म्हणटाना म्हाका ती भिरांत आहली म्हाकाय आहली. मागीर पळयात दिया म्हणून कालचें तांचें परफॉर्मन्स म्हळ्यार फर्स्ट प्रॅक्टिसाक तांचें तें आउटपूट पळयतना उलोवंकूच ना. हें दीस यू हॅव टू एक्सपिरियन्स इट बाय कमींग ऑन जुलय 5th. कोंकणींत हें पयले फावटी जावचें आनी नेक्स्ट जाता कित्याक गोतना देखून हे परफॉर्मन्स 75 भुरगीं ताचे उपरांत 30 वयर वडिलां सांगाता सिंग करतात आनी एकाच वेदीर इतलो व्हडलो क्रावड म्हळ्यार लगभग 100 वयर जातात. 100 इतलो क्रावड इतले काय म्हणटा ती स्फुटत आसा पळय उच्चारणान जावन तें पुरो क्लॅरिटी तितलें क्लॅरिटी हाडून एकाच वेदीर सिंगींग करचें आनी तें पळोवचे भाग आसा पळय तें कदांच सुकोवन काडून घेवचें म्हणून आमची खालती विनंती आसा. आतां एक सावळ आसलें म्हळ्यार आमच्या विक्षकांनी म्हाका विचारलें आसा. ही आमची पोस्टरां आमी फाटल्या हप्त्यात हाडून आमच्या सोशल मिडियाचेर आमी तें शेअर करता आसा. त्या वेळार विचारलें आसा एक तुमचो जुबलेव जालो न्ही गी म्हणून, एक जुबलेव जालो गी न्ही म्हणून परत खंयचो जुबलेव म्हणून. पूण लोकांक एक तें डावट आमी हाच्या पयलीं तें
ताका क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. आमी एक फेब्रुवारी ते कार्यक्रम केल्ले आसा बेंदुरांत. तो दायजी दुबायचो, नॉट दायजी वर्ल्ड, दायजी दुबायचो जुबलेव. आनी दुबायन जाल्लोय दायजी दुबायचो जुबलेव. आतां daiji-world.com वेबसायट, आमच्या वेबसायट आमची आरंभ जावन 25 वर्सां संपतात. टोटली आमकां सांगल्यार आमी सकाळी एकच कुटाम, दायजी वर्ल्ड आनी दायजी दुबय एकच कुटाम. आनी आमकां जुबलेवाचे वर्स आतां आमच्या कातोलीक लोकांक पाप साहेबांस पासारलें आसा हें वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स म्हणून. दायजी कुटुंबाक हें जुबलेवाचें वर्स. ह्या दिशेन तूं कितें सांगताय? सेलिब्रेशन 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 तितल्यान म्हाका तितल्यान सांगूंक आसा. हे आमचे ह्या वर्साचे म्हळ्यार daiji-world.com दिस इज द फर्स्ट इव्हेंट, फर्स्ट प्रोग्राम. आनी आमचे शिंकले रुपार प्रोग्रामां जाता आसतले. आनी येवच्या वर्सा एक्चुअली येवच्या वर्सा जानेवारी 14 आमची 25 भरती जातात. पूण आमी फेब्रुवारी 14 ह्या शिंकले कार्यक्रमाचे 11चे कार्यक्रम जुबलेवाचे व्हडले कार्यक्रम दवरले आसा कोडयालांस. आनी त्या दीस आमी हर एक फावटी आमचे 5 वर्सांचे मायलस्टोन्स संपता आसतना म्हळ्यार पळय daiji-world.com स्टार्ट जावन पयलीं 5 वर्सां संपता आसतना आमी काय म्हणटात सोबायाचो स्पर्धो ब्युटी पेजंट आमी आसा केल्लें आसा. ताच्या उपरांत 10व्या वर्सा केल्लें आसा, 15व्या वर्सा केलें आसा. 20व्या वर्सा आमकां करूंक जावना, त्या वेळार कोवीड आसलें. सो कोवीड आसल्यान आमकां तो स्पर्धो करूंक जावना. सो मिस दायजी वर्ल्ड स्पर्धो पाटी येता आसा आनी फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर येवच्या वर्सा ताचे स्पर्धो अंतीम हंताचे फायनल्स हांगा कोडयालांत चलतले. आनी त्या विशयांत डिटेल्स आमी तुमकां मुखल्या दिसांनी ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. पूण पोरवांचो कोंकणी पराबू स्टार्ट पयले कार्यक्रम. सिरीज ऑफ प्रोग्राम हर एका म्हयन्यांत या एक 2 म्हयन्याक एक फावटी आमी कार्यक्रम म्हळ्यार सगळी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आसचे नात. थोडी सामाजीक प्रोग्राम करता म्हळ्यार daiji-world.com एक माध्यम म्हणटना माध्यमाक समाजांत समाज बांदची आनी समाज संगी मिसळून वेची जबाबदारी आसा. सो सामाजीक जायती कार्यक्रम आमी प्लॅन केल्ले आसात. पूण daiji-world.com आरंभ जाल्ल्या दिसा सावन कोंकणी लोकांनी आमकां विशेश सपोर्ट केल्लो आसा, विशेश पाठिंबो दिल्लो आसा. कोंकणी बिझनेसमॅनांनी आमकां सहकार दिल्लो आसा. हे सगळे मोतीन धरून पयले कार्यक्रम आमी कोंकणी खातीर म्हणून आमी नेमलेले आसा. सो आमी उलयल्ले चड जाता आनी लोकांक एक आमी डायवर्ट करचे पडटा. सो आमी आदल्या दायजी दुबायच्या 25 वर्सांच्या जुबलेवाक बेंदुरांत हे कार्य चल्लें आसा. आनी आमच्या ह्या भुरग्यांनी त्या दीस 60 भुरगीं आहलीं आनी बऱ्यांतले बरें एक परफॉर्मन्स दिल्लें आसा. आनी तें मस्त वायरल जाल्लें आनी मस्त लोकांनी विचारलें आसा परत ही भुरगीं केन्ना जालां स्टेजीक येतलीं म्हणटा. तांचे पेरंट्सांनी विचारलें आसा, तांच्या सयऱ्यांनी विचारलें आसा आनी व्हिडियो पळोवन विदेशांत हांव जायत्यांनी विचारलें आसा ही भुरगीं परत स्टेजीक येतले की म्हणून. खंडीत येतलीं, परवा येतात कोंकणी परबे दिसा. आदल्या फावटी तांणी प्रदर्शन दिल्लें त्या संगीत त्या पॅकेजीचो एक मोठ्ठे काय म्हणटात एक झलक पळोवन येवया. Surya Chandra Mode, Manta
वय 60 भुरगीं कितले सोबे दिसता न्हय की आनी त्या दिसा बेंदुरीची ती वेदी आसा पळय ती आमकां इल्ली धाकटी जाली म्हळ्यार ताच्या हॉला भितर तितलो अवकाश आसता पूण सेंट एग्नेसाची वेदी म्हळ्यार ती तशी न्हय ती अशी आसा दर्या बरी आनी त्या दीस आमकां कशें जाय तशें आमकां भुरग्यांक काय म्हणटा प्लॅन करूंक जाता आनी आमचें प्लॅनिंग आसा आनी तुवें सिंगराची नांवां सांगली ताचे उपरांत म्युजिशनाची नांवां सांगली आनी आमकां एक म्युजिशन आसा प्रज्वल वय प्रज्वल ताजे जायते म्हण आतां दवरलें शानी कित्याक म्हळ्यार हांव चिंतलें तूं म्हळ्यार गोंयचे कांय स्पेशल पदां विशीं सांगूंक वता त्या खातीर दवरलें म्हणजे करेक्ट आतां गोंयची पदां म्हणटा शानी आमकां ट्रम्पेट ब्रास सेक्शन म्हणटा आमी ब्रास सेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी प्रज्वल वन ऑफ द व्हेरी फ्यू अँड फायनेस्ट ट्रम्पेट प्लेयर्स ताजो जो सावंड आसा पळय एक ट्रम्पेट आडसो सावंड हांवें हाचे पयलें तियो आल्वारेस म्हणून आसा गोंयचो आमच्या कोंकणी पदांक जायत्या कोंकणी पदांक ताणें ही हॅज प्लेड द ट्रम्पेट रेकॉर्डिंगाक ताणें केला पूण ताजे उपरांत हांव चिंतलो आतां त्यो ताका एज जाल्या ऑफकोर्स एज जाल्या कोण आसा आनी आमकां मँगलोरांत गॅरंटी कोणी आसची नात तशें केळसो पळयतना प्रज्वल उदयन येयलो मागीर म्हाका कळ्ळें प्रज्वल एक्चुली म्हजो क्लासमेट वय सेंट एलोशियस स्कुलांत तो म्हजो क्लासमेट ताजे वयर वन ऑफ द फायनेस्ट ट्रम्पेट प्लेयर्स ताजो एक टोन खंय म्हळ्यार हांव आतां एज अ म्युजिशियन हांव खंयच्या इव्हेंट्साक खंय गेल्यार म्हाका आयकतना कळटा आज हांगा प्रज्वल आसा बिकॉज हीज प्लेईंग स्टायल आनी इज व्हेरी व्हेरी डिफरंट व्हेरी नीट टू द पॉयंट एक्स्ट्रा खंय खेळना कालें दिला तें खेळटा आनी इम्प्रोवायज केल्यार एज अ म्युजीक डिरेक्टर तो म्हाका येवन विचारता सांजे हांव इल्लें अशें केलें कशें इल्लेशें करता इल्लें हांवें म्हणचें तूं कर बा तूं म्हाका काय लागीं सांगता बट ही स्टेज आसात ताजेंत म्हणल्यार एक बरो 2 पदां सोलो ट्रम्पेटाचेच सोलो पदां आसात सो ते ट्रम्पेट आयकूंक जाल्यार तुमी हेजे करेक्ट पळय ताचींच पदां म्हणली आसात ताचीच म्हणल्यार अभिमानी म्हणले आसात म्हाका जायते जाणांनी सांगचें आसा आमचे शो आसा म्हूण खबर जाता नासता म्हाका विचारचें आसा प्रज्वल आसा न्हय प्रज्वलाक तुमी घालतात न्हय म्हणून सेम रोशन क्रास्ता बेळाकी सेम एक काय म्हणटात फॅन फॉलोईंग आसा आनी ताचे ती गिटार करची स्टाईल जावं पुरो तांचे पुरो पॉस्चर म्हळ्यार तूं यू डोंट नीड टू बी अ व्हेरी गुड गिटार प्लेयर यू डोंट नीड बट ते पॉस्चर आपले ट्रम्पेट अशें धरतना ते पॉस्चर पळयतना इट इज सच अ काय म्हणटा यू कोणी पळयतलो आपल्याक ही बिकम्स एट इज जस्ट वॉचिंग हिम आतां लोक तुमी मुस्तूम आतां हांव हांगा कीबोर्ड खेळटां पूण यू ऑल हॅव ऑलवेज नोटिस्ड मी परफॉर्मिंग म्हणजे म्युजीक तुमी वय बरें आसा म्हणटात पूण हांवें खेळची स्टायल जावन दी तें तुमकां खुशी जाता सो सेम रोशन बेळागडे आसा तो गिटार खेळटना ही इज टोटली इनवॉल्ड प्रज्वल तो ट्रम्पेट खेळटना इज टोटली इनवॉल्ड तांचे मुवमेंट्सान कळटा वय न्ही आतां तुवें अशें म्हणटा आसतना म्हाका तुवें केल्ली तयार म्हाका जलकता आनी हांव तुजें सांगात आसा आतां हांवें सडा तुजें खसकेन अशें विचारचें ना कितें म्हळ्यार तें आमचें काय म्हणटात आमच्या कामाचो एक वांटो पूण आतां पब्लिकार विचारतें आसा अशें पळय हांवें जायत जें म्हणटा आसतना अशें कर म्हणटना हांवें तुका किरिकिरी केल्लें मरे भुकता सरे फाटी न्ही ते करना जाल्यार म्हाका इल्ली किरिकिरी जाता कित्याक म्हळ्यार स्टॅनीचें थिंकींग हांव सांगता आतां आमचे दोगांयचें वेव लेंथ सेम आसा थिंकींग सेम आसा आनी स्टॅनीन म्हाका सांगचे पयल्यान म्हाका गोत्ता तर म्हाका स्टॅनी काले सांगता म्हणून अँड वायस वर्सा हांवें स्टॅनीच्या रुमाक अशें एंट्री जाल्यार पुरो तो कशें पळयता म्हाका हांवें सांगचे पयलीं सांगता आंद हांव आतन म्हणटा सो आमचें बॉन्डिंग तशें आसा सो खंडीत ना स्टॅनी किरिकिरी खंडीत जायना न्ही हांवें म्हळ्यार तुका पर्सनल जावन येतलो विचारूंक ना तुका कितें म्हळ्यार आसता पळय म्हणजे केलें म्हळ्यार म्हणजे एक संवय आसता तें जालें हें जालें अशें केलें तशें केलें म्हणून बट तूं आसल्यान काय म्हणटात तें काय म्हणटात एक एक्स्ट्रा धैर्य म्हाका खाली एक प्लॅन करूंक जाता आज आमी इतले शोज इतले सक्सेसफूल करता जाल्यार व्हडले शोज भायले सोडया भितरले टीव्हीचे शो सक्सेस करता जाल्यार म्हाका एक धैर्य आसा तें तूं आसाय म्हूण तूं आसाय म्हणल्यार धैर्य खातीर आनी सगळे आमचे दायजे कुटुंब आमचे सगळे आमचे डायरेक्टर्स आसात सगळे आसात आनी आमचे वयर सोडला तांणी सगळी जबाबदारी आमचे वयर सोडिल्ली आसा सो आमी आमचे प्रयत्न करताय आसा म्हाका हेंच जोशल भुरग्यांक ट्रेन करता फाटल्या 2 हप्त्यात हांव ते ट्रेन करता आसा आनी 75 भुरग्यांक ती उतरां ते ताळे ते पुरा सांगून दिवचें तितलें इजी ना आनी सडो ताची स्टुडंट आतां तूं आनी थोडी नवी आसात आतां
व्हडा तातूंत जॉयन जाल्यात वय अशें म्हणटा आसतना ताचे म्हाका थोडे फावटी वखचे आसा ताचे लागीं हांवें विचारलें ना तुका हांवें थोडे फावटी अशें सडन एक आयडिया हाडटना तुमकां टेन्शन जाता की तशें म्हणून पूण हांवें खाली सांगल्यार एक्सेप्ट करचें एक मोण ताचे लागीं आसा दायजी कुटुंबां बरी ते आमच्या सांगाता आवडटा आसा आनी आमची सिंगरां जी जावं पुरो तुवें सांगलें येदुलसो जी विशयी सांगलें खंयच्याय एका कार्याक खंयच्याय एका कारणाक आमकां आपयल्यार विदीन 5 मिनटान हांगा असतात आमची सिंगर असतात आमचे म्युझिशियन्स रोशन क्रास्ता वेळा एक तुवें कॉल केल्यार पुरो नातर तुवें कॉल करना तो म्हाका कॉल करता संजय खबर आसना 2 दीस जाले कितें म्हणून सो हें एक बॉन्डिंग आनी हेंच बॉन्डिंग आमकां लोकां मदें आसा लोकांन आमकां आमचो अल्टिमेट उद्देश आसा आमकां एक फायनल उद्देश म्हण आसा आमच्या लोकांक खूश करचो आमच्या लोकांक दादोस करचो आनी तुवें फस्ट म्हणलें आसा गोवन पदांचे ते तुवें पदां विसरली लोकांनी धडली म्हणून आमी एक मुडा सांगात वेचें आसता म्हजें स्टायल कशें म्हळ्यार हांव केदां म्हजेंच हांव तापोवंक काही प्रयत्न करना म्हाका म्हळ्यार तें टीव्हीर जाल्यार विक्षकाचें मूड भायले कार्यक्रम जाल्यार प्रेक्षकाचें मूड लोक कशे खंयच्या मुडार आसा तांचें पल्स कितें आसा त्या प्रमाणे हांवें चलचें पडटा त्या खातीर हांव म्हजेंच थोडे सांप्रदायीक गजाल्यो म्हजेंच थोडे काय म्हणटात म्हजे सांप्रदायीक चिंतापू या म्हजेंच थोडे तें स्टिफनेस तें प्रकाण घेवन हांव वचना आनी तुवें आतां म्हणजे सांगता म्हणून तशें पडटा बट आमच्या सगळ्या मॅनेजमेंट दायजीचे त्या दिशेन आसा आतां एक सवाल आयिल्लें आसा आनी तुकाय त्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आयिल्लें आसा कॉमेडी आसा गी ना गी म्हणून शोंत कॉमेडी ना गी म्हणून एक्चुअली आमच्यांत ह्या फावटी आमी हास्य म्हणून आमी करूं ना कारण आसा ताका संगीत म्हणल्या उपरांत आमी संगिता भितर मग्न जाता तल्लीन जाता आनी संगिताक नास एक वांटो तसो आनी तोय संगितांचो वेता तो मिसळून वेता सांगता वेता सो हांवें हास्य कलाकारां लागीं विचारलें आमचे हास्य कलाकार आसात आमचो मेल्लू आसा जायत्या लागीं विचारतना तांणी म्हणलें हेंच ह्या फावटी तुमी कंप्लीट म्युजिकाक सोडा तूं कितें म्हणटा ह्या दिशेन म्हाका तें खुशी जावचें आसता न्ही आतां तुवें हास्याचें म्हणल्यार आतां ऑफकोर्स तूं आतां कंटिन्यू कर तें बट म्हाका एक सांगूंक जाय कालें म्हळ्यार आमचे ओटाले आर्टिस्ट पळय आतां कॉमेडियन जावन दी सिंगर्स जावन दी म्युजिशियन जावन दी कोणी जावन दी आमी आतां इन सिरीज आमी शोज करते आसा पूण वेन दे नो दॅट दे हॅव टू स्टेप डावन कळ्ळें दे नो दे हॅव टू स्टेप डावन अँड गीव वे फॉर अनदर आर्टिस्ट आतां आमचे सिंगर्सांचे तुमी लीड सिंगर जाल्यार आयिल्लें तुमच्या अंतू स्क्रिनार सिंगर्सांची काली तोंडां पळया तांतू 50% आमच्यो टाल्ली आसात 50% नवी आसात आतां लॉय वॅलंटायन एनी जावन दी पुत्तूरचें पुरो एनी आमचे दायजीचेंत ट्रियो स्टार्साचेंत प्रोडक्ट सो ताका एक दी आमी चान्स तशें त्या वेळार आमच्या लास्ट शोवांत आयिल्ल्यांक थोड्यांक आमकां ह्या शोवाक दिवंक जावना बट ती आमकां सपोर्टार आसात सेम आतां तुवें म्हणलें बरें तें कॉमेडी ती कशी पळय राहुली फाटीं ना आमी दुसऱ्यांक हें करया नाका ह्या फाटी कॉमेडी नाका ताणें तशें म्हणलें सिंगर्सांनी ना आमी येनात आमी शोवाक आमी हांगा आसल्यार खंडीत येता बट तुमी नव्या सिंगरांक घाला म्युजिशियन्स तशेंच ना तांकां घाल्या कोण मेलवेन येता ना ना येवन दी कित्याक म्हळ्यार आमचे वेव लेंथ एक आसा सडनली एक आनी एक मनीस येता ना आतां म्युजिशियन ते टोटल हें जाता कन्फ्युजन जाता इम्बॅलन्स जाता करेक्ट पूण ना आनी एकल्याक हाडया आमी करया आमी अशें करया सो तें म्हाका एक पॉयंट सांगूंक जाय आसलें दॅट इट इज ऑलवेज गूड टू गिव चान्स टू हू इज डिजर्वींग यू हॅव टू तुमकां कळचें की ओके इट्स टायम टू स्टेप बॅक अँड गिव वे आमी आमी कार्यक्रम करचे सगळे आमी थोड्यो नव्यो रिती थोड्यो नव्यो रिवाज्यो त्यो आमी म्हळ्यार ते इम्प्लिमेंट करूंक आसता आनी सदांच दायजी वडल्यान जें कितें केलां तें मागीर कंटिन्यू जाता थोड्या तेंपाक तें कंटिन्यू जावंच आसता कोंकणी समाजांत आसता आनी ही एक बरी गजाल म्हाका तेंच कॉमेडी आर्टिस्टांनी सांगिल्लें कित्याक म्हळ्यार ह्या फावटी तुमी कंप्लीट म्युजीक करा कॉमेडी जाय जाल्यार आमी सेपरेट एक कॉमेडी चिन्स करया कॉमेडी शोज करया आमी सांगिल्ल्यान ह्या फावटी हास्य एक आमी काय म्हणटात आमी पयलें सांगचें कितें म्हळ्यार लोकांनी आमी हास्य आसा म्हूण आयिल्लें म्हूण न्ही पूण संगीत जबरदस्त आसा हास्य खातीर मुखल्या दिसांनी आमी शो करतले शो आसूंक पुरो पूण लोकांक खूश करच्यो जायत्यो गजाली आसात आनी दुसऱ्यान दायजी वडलाचे सेटअप
आमी एक वेदी तयार करता म्हणटा आसतना आमकां सिंगींग आसता, गायन आसता, म्युजीक आसता, सगळें आसता, पूण एज ए शो डायरेक्टर म्हाका ताच्या भायर चिंतचें पडटा. आनी दायजी वडलाचें स्टेज सेटअप म्हणल्यार तें कोडयाळांत कोंकणी संवसारांत तें ह्यूज म्हणटात. एक व्हडली बजेट आसता ताच्या फाटल्यान सगळें आसता आनी हांवें चड तकली तें आठवचें. पूण आमकां एक बरें कितें म्हणल्यार सेंट एग्नेस ऑडिटोरियम तें सिस्टरां आसात, सिस्टर वेणीस आसा आनी सगळें तांचें मॅनेजमेंट आसा. आमकां जाय त्या भाशेन ती वेदी आमकां वापरूंक एक अवकाश करून दितात आनी लोकांक तशेंच थंयसर येवचें आनी त्या काल म्हणटात त्या हॉलांत म्युजीक आयकोवचें आनी तुवें तें तुका बऱ्या रितीन सांगूंक जाता. तें एक खोशयेची गजाल. कितें म्हणटाय तूं हॉला विशयान कितें म्हणटाय? वय हॉल इट इज वन ऑफ द व्हेरी फ्यू म्युजीक ओरिएंटेड हॉल्स इन मँगलोर. कित्याक म्हळ्यार खंय तुमकां आमी सादे भाशेन म्हणटा तें फाटल्यान मारून आयकता, डबल आयकता, म्हळ्यार हें सादें भास तशें करता आनी तो कांय ना. हें तें हॉल अशें ताजें ट्रिटमेंट ऑडियो ट्रिटमेंट जाला की तुका खंयचेय ऑडियो सिग्नल्स येताना डायरेक्ट तुमच्या कानाक येतात. ते खंय वणोतीक जावन दी, खंय मार बाउन्स जावन आनी खंय येना. इट इज डिरेक्टली आनी काले अनवॉन्टेड आतां थोडे बेस फ्रिक्वेन्सीज आनी अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सीज आसात. ऑटोमॅटिकली द वॉल हॅज सच अ टेक्नॉलॉजी दॅट इट एब्झॉर्ब्स. अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सीज वील बी एब्झॉर्ब्ड. तुमकां काले आयकोंक जाय ते मात तुमकां आयकता. सो दॅट आमी ते जी 100th शोवाक आमी ते एक्सपिरियन्स केला आनी आमकां त्या येद्दोळ हांवें काले म्हणचे सावंडाक केदाळे हांवें लोकांक आयकलात. केनूजी आयकना, चड जालें, उणें जालें, तें पुरो आसलें. पूण त्या दिसा काले म्हळ्यार येळल्ले कलाकार, म्युजीक इंडस्ट्रींत येळल्ले कलाकार, दे हॅव कम एंड कॉम्प्लिमेंटेड. सावंड मात सुपर्ब आहलो, तुमचे क्लॅरिटी सुपर्ब आहली म्हणून ते हांवें चिंतून. आनी तितले जाण आर्टिस्ट स्टेजीर, आय नेवर एक्सपेक्टेड. त्या शोवाक आमचे लायव्ह वायलन्स आहले, केरळांतून आयिल्ले. ते फाटी गेल्या उपरांत म्हाका सांग लागले, संजय दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट शोज इन कोंकणी दॅट वी हॅव परफॉर्मड म्हणून. ते वायलनिस्ट केरळाचे तांणी सांगितलें जाल्यार. सो इट वॉज रियल आमचे सक्सेस. सो हॉल इज फॅन्टॅस्टीक. आनी म्हाका सांगूंक जाय, तें स्टॅनीन सांगिल्लें सॉंग 1 स्टार्ट जावनच्या तावन सॉंग नंबर 13 इट ऑल गोज इन अ कंटिन्युअस फॉर्म. खंय मोदें ब्रेक तें खंय ना. सो कितले घंटे स्टॅनी? 1.5 2 hours? 2 hours. 2 hours आनी शो एंड जाता. 2 घंट्या भितर आमचो शो एंड जाता. ह्या खातीर फाटीं घरा वचूंक बसताना मागीर वेळ जाता तशें कांय. आनी एक आमी शुक्रारा दवरला कित्याक म्हळ्यार दुसरे दीस मीस आसलो 10 वरांक 9 वरांक शेनवारा आमी दवरला म्हळ्यार दुसरे दीस मीस आसता 9 वरांक इल्लें लेट जावन उठल्यार कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमी तशें सोडना. दायजीची कार्यक्रम म्हळ्यार ती डिसिप्लिन्ड आसतात. आमी सांगिल्ल्या वेळाक आराम जातात आनी संपोवचो आमचो वेळ आसा पळय. आमी 9 वरां उपरांत आमचे शो खंयसरी आमी काल्या मुखार व्हेल्ले ना. आमी कितें आसा जाल्यार 8:45 तावन 9 वरां भितर आमी रावयता आनी फाटल्या 3-4 आमी सांगाता केल्ले शो आमकां एक दादूस काय आसा आमी 9 वरां भितर एंड केल्यात. कित्याक म्हळ्यार लोकांक जाय जाल्लें तेच म्हळ्यार जायते जाणांक गुळयो काणगेवंक आसतात, मेडिसीन आसता आनी दुसऱ्यो गजाल्यो जायत्यो आसतात. सो आमचो एक उद्देश तो 9 वरांक शो एंड करचें म्हळ्यार. पूण ताच्या पयलेंच जाता ह्या फावटी. कित्याक म्हळ्यार कंटिन्यू आसा आमच्या लागीं काल म्हणटात मोदें चड घुसोवची दुसरी कार्यक्रमां नासल्यान एक कार्यक्रम आरंभ जमचे पयलें एक 20 मिनटाचे 20 मिनटाचे आमचे थोडे दाणी आसात, आमचे सपोर्टर आसात, तांकां एक मांडून घेवचे एक कार्यक्रम, तांकां एक गौरव दिवचे कार्यक्रमूय आसा केला. ते सोडल्यार कितेंय हेर कार्यक्रम ना. सगळे एंटरटेनमेंट. ओके. आतां आदल्या आमच्या कार्यांत सादर जाल्लें आनी एक पद आतां आमी आयकून घेवया.
GG100चे ते परफॉर्मन्स आसले आनी GG100 म्हळ्यार आज ते विसरचे बरी जाला GG100चे नेक्स्ट परफॉर्मन्स काय जाला म्हणून. सो पूर्वा कोंकणी परबेंत GG100चे एक बरें एक परफॉर्मन्स आसता तयारी करता आसा आनी तुजे सांगात हांव पळयता आसता हांव ते मोदे प्रॅक्टीस आनी करता येना तुमचे ते जाल्यार तुमी सांजे ती येतात कामां जावं काम जाल्ल्या उपरांत हांगासर येतात ऑफिसाक येतात जायचे व्हडले दफ्तराक ताचे उपरांत राती 8, 8:30, 9 म्हणसर प्रॅक्टीस करतात पाटयेन घरा येतात. सो मिनात जायती आसा जायती घालते आसात. सो विक्षकांनी ही मिनात तांकां पाव जे म्हळ्यार तांणी काडला मिनात एक फळ म्हळ्यार जाल्यार विक्षकांनी हे जे आसा आनी विक्षकांनी येवन जे कितें तांकां बघता तेन्ना सांगल्यार तांकां एक खुशी कोंकणींत असले जायती ताळंत आसात आनी अप्रूप असले संदर्भ उदन येवचे. आतां आमी हॉला विशयांत उलयता आसले हांव पयले आनी वय हॉलाचो एक अनुभव कोणें करूं ना साहित्य आतां आमचे विक्षक हाच्या पयल्याच्या शोक तांकां येवंक जावना आसूंक. सो हो एक अवकाश एग्नेस हॉलांत तें कार्य जावचें आसा तें तुमकां वॉक्स थिएटरांत वचून फिल्म पळयले बरी तो अनुभव देखून तो अनुभव करच्या खातीर तुमी येवयेत. आनी हॉला विशयान सांगता आसतना थोड्यान एक सडावातलो एग्नेसा विशयांत एग्नेस त्या कॅम्पसा विशयान सगळ्यांक कळीत आसा पूण थोड्यांनी विचारलें आसा पार्किंग आनी परत तें विचारलें आसा मस्त आसा वय सांगून सोड तूं तें वय ना पार्किंगाचे डोंट वरी ते देर इज इनफ कार पार्क आनी तुमकां सेंटरच काही म्हळ्यार बेंदूर आमकां सेंटर जाता तुमकां आतां कोणी रिक्षा ऑटो रिक्षा या बस मेळूंक आसल्यार तुमी गेटीच्या भायर गेल्ल्यानंतर तुमकां मेळटा तें प्रॉब्लेम ना. पार्किंग इज काही कितलेंय दवरियात एका 4 जाण एका फॅमिलीन जाता तुमी 4 जाणां 4 गाडयो हाडण्या तितलें पार्किंग आसा. वय 1,500चे कॅपॅसिटी हॉल वय देखून लोक आतां येते आसतना म्हणटा एक मात्र सीट मेळचे जाल्यार 5.5 पयले इट इज म्हळ्यार 1,500 कॅपॅसिटी म्हणटा आसतना आमच्या पयल्यांच्या 100th शो लोक मागीर उबे रावलो लास्ट तितलो लोक येता पयले कोण येता तांकां पयली बसका मेळटा आनी बसून तुमकां काय म्हणटात तुमकां ते पुरो आसतना जावन तुमी अशें तशें जाता म्हणटा प्रोग्राम एंड जाता बायलो सुरू जाता टक एंड जाता तशें. आनी आमचें कोमल आसा त्या दीस ब्युटी अँड द बिस्ट कोमलान कार्यनिर्वहण करची ती रीतच वेगळी आसा आनी कोमला कसं काय म्हणटात ताचेच म्हणलें एक ताचो एक स्कोप आमी क्रिएट करून दिल्लो आसा आनी ते स्टेजीर येता आसतना म्युजिशनाक जावन दी सिंगराक जावन दी ते एक एक्स्ट्रा बूस्ट मेळ्ळे आनी लोकांनी जायते फावटी सांगलें आसा तुमचे व्हडले शोक तुमी अँकरिंग करचें जाल्यार ते कोमलाक एक आप विदावट कोमल करनाका आतां म्हणून आनी बरें तयार करनात आनी ताची एक बरो गुण म्हळ्यार ते टायम वेस्ट करना इन्सरी टायम वेस्ट करना एका पदाक कितलें इंट्रोडक्शन जायचे ते मात्र सांगता ताचे भायर तें उलोवंक वचना देखून मस्त MC मस्त उलयतात तशें पूण तशें कांय चिंतचें नाका. कोमल हें सगळें कार्य सोलोवन व्हरता. सो कोमलाक देव बरें करूं आमी आतां आज ते हांगासर ना आमचे बद्दल काम करता आनी ह्या शो खातीरच ते फ्लायट जर येते आसा. सो कोमलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हाच्या भायर एक विशेश गजाल आसा त्या कार्यक्रमांत सांगीत तू सांगीत येतच आनी विशेष जाल्यार तू सांगीत येत. सो हांवूच सांगता तें फाटल्या जायत्या तेंपात सावन आमी दायजी वर्ल्ड एक फिल्म काडटा आसा म्हणून उलयता आसा आनी तुमी आयकता आसात. बापाचे पुताचे नावी हातूंत पोस्टर रिलीज जाल्लें आसा. बापाचे पुताचे नावी म्हणलें कोंकणी पिंतूर आनी हे एक दायजी वर्ल्ड .com असो 25 वर्साचो जुबळे आसा हाच्या एका कार्यावळीचो एक भाग हे कार्यक्रम हांवें सांगिल्लें सुरवेच शिंकळ कार्यक्रम आसात म्हणून हे फिल्म ह्या एका कार्यक्रमाचो एक भाग आनी तें फिल्म कंप्लीट तयार जालां एडिटींग जालां सगळें जालां आनी ते केदां रिलीज जाता म्हणल्यार एक क्युरियोसिटी आसा विचारून स्टार्ट जाला स्टँडींग केदां फिल्म तुमचे फिल्म केदां रिलीज जाता दुसरी कोंकणी फिल्मां आसा तुमची कांय डेट फिक्स जाल्या गे म्हणून वय डेट फिक्स जाल्या आनी त्या दीस त्या शोक आयिल्ल्यांक तांचे मुखार आमी ती डेट अनावन्स करतले आनी त्या दिसा आमचो प्रोड्युसर आसा मायकल डिसोजा विजन कोंकणी MDVK असो काय म्हणटात एक बळवंत एक आमकां सपोर्ट करचो व्यक्ती तो ह्या फिल्माचे टिजर त्या दीस रिलीज करतलो आनी देखून बापाचे पुताचे नामी हे फिल्माचे येदूर सगळ्या जायते अभिमान उदेल्यात. तुमकां एक खुशेची गजाल त्या दीस आमच्या फिल्मा केदां रिलीज जाता म्हणलें तें तुमकां कळटलें देखून आतां आमी सांगूंक वचना. सो सपोर्ट तुमचो असोच जायचे आनी इतर गजाल्यो लोकांक आपोवचे
ना लोकांक लोक येता अशें काय ह्या पोनचे बरं काय ना लोकांक आतां कळलें इथं उडून आमी वय आमचोच लोक तो आमचो ते लोक येता येता. येदोल म्हणून सर विशेष काय म्हणटात सहकार ताणें दिल्लो आसा खंडीत, आनी खंडीत. हर एक प्रोग्राम करतना आमकां तें धैर्य आमचो लोक आमच्या सांगात आसा म्हणून आमी कितेंच दुसरें कितेंच अपेक्षी ना तांचे तावन आमकां आमच्या सांगात आसल्यार जालें असल्या घट्ट आमचो लोक आसा जाल्यार आमी घट्ट आसा सो दया करून परत एक फावटी सांगता आसा येवच्या सोनवारा सांजे 5:30 वरांक सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियमांत कोंकणी परब दायजीवर्ल्ड.कॉमाच्या 25 वर्साच्या जुबल्या भोवती पयले कार्यक्रम आणि ते कोंकणींत कोंकणी परब ह्या कार्याक म्हजे वैयक्तीक तर्फेन संजयच्या तर्फेन आणि सगळ्या आख्या दायजी वर्ल्ड मॅनेजमेंटा तर्फेन तुमकां मोग आसो गण आसो स्वागत मागता तुमी येजे कितेंच प्रवेश थंयसर फी भरूंक ना टिकेट ना तुमकां पयलें येता तांणी पयलें बसका स्विकार करून आमचे सांगाता कोंकणी परब म्हळ्यार आमी सगळे कोंकणी लोक एक आमचे सांगाता आमच्या संभ्रमांत तुमी वांटेली जायची म्हणून म्हजी एक खालती विनंती आनी तुमकां मोगाचें आपोवण येस आनी काय ऍड करूंक आसा तुका काय ना कोण पयले लोक येता तुवें म्हळें पळय आतां पयले येता म्हणून तुमकां एक हांव सिक्रेट सांगता तुमकां बरें सावंड आयकचें जाल्यार न्ही तुमी सीट रो नंबर 4 येता न्हू खंयी बसवेत रो नंबर रो नंबर 4 येता ते एक सिक्रेट तशें रो नंबर 4 येता तुमी खंयी बसा तुमकां बेस्ट एक सावंड एक्सपिरियन्स विल बी द बेस्ट आणि ह्या फावटी आमी स्टेजीक एक स्टेज म्हाका रॅम्प केला एक रॅम्प केला रॅम्प केल्ल्यान तुमकां तुमी रो नंबर 4 येता बसा त्या वेळार तुमकां तें विजिबिलिटी आसा खरें विजिबिलिटी आनी इवन बरें दिसता सो परत एक फावटी तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें तुमी येवचें आनी परवा सोनोरा दीस संजय बिजी आसतलो बेदीर आसा म्युझिक डायरेक्टर तो आमच्या सगळ्या असो बट शो जाल्या उपरांत हांव शिकले जाल्ल्या उपरांत तो आसा शो जावच्या पयलें हांव आसा शो जाल्ल्या उपरांत बिल्ला दिवचें काम म्हजें शो जाल्ल्या उपरांत हांव तांतूय व्यस्त आसता पूण एनीवे कुशलायक सांगिल्लें आमी आसा हांव दोगी जाण आसा आमचे सगळे दायजी वर्ल्डाचे टीम आसा वॉल्टर नंदेलिके आसा आमचो अलेक्सिस कास्तेलिनो आसा साहित्य वावर ताणें अलेक्सिस त्या कार्या खातीर केल्ली आसा तसो आमी प्रत्येक उपकार बावडटा आनी ताणें आमकां हो अवकाश दिल्ल्या खातीर आमकां दोगांक खंडीत ओके साहित्य वावर ताणें केल्लो आसा सो तसो आमी उपकार बावडटा परत आमी परवा सोनवारा लाईव्ह मेळया आमी एकामेका मेळया एकामेका पटवून धरया एकामेका शेकंड दिवया आनी एकामेका हांसो पसार करया तर इतल्यार आयचें हें विशेष कोंकणी परब ह्या कार्या विशयांत म्हायतीचें कार्य हांगासर संपता काल आज आनी फाल्यां हें कार्यक्रम परवा सोमार येवच्या पयलें सोनवारा परत मेळया म्हणून सांगून आयचें कार्य आकार करता देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां